नमस्कार। हांव आसा मांद्रे पंचायती हांगा आसा। आयज मांद्रे पंचायतीचे सरपंच जे आसात अमित सावंत, ॲडव्होकेट अमित सावंत हांचे बिनविरोध निवड जाल्लेले आसात। एकंदर जे पंचायत इलेक्शन जाल्या उपरांत जे घडामोडी घडले ते घडामोडी घडल्या उपरांत महेश कोनाडकर जे सरपंच जाल्ले फर्स्ट तांकां एका दिसान 24 वरां भितर तांकां नो कॉन्फिडन्स फायल घालून तांकां हे करपाक आयले। तेच्या उपरांत आयज मांद्रे पंचायतीचे सरपंचाची परत निवड जाल्ली निवड इलेक्शन आशिल्लें ते इलेक्शनाक ॲडव्होकेट अमित सावंत हांचे निवड जाल्लेले आसा। एकंदर मांद्रे मतदारसंघात जे आसात अशे घडामोडी जी आसात घडत आसात, अजुनूय घडपाचे अशे शक्यता आसा ते दिसपाक येता। पंचायत बॉडी म्हणजे 7 जाणांची टीम जी आहा तांकां अभिनंदन म्हणटा। स्पेशली अमित सावंताक म्हाजो मित्र, कितल्या वर्सां वांगडा आमी म्हाका दिसता शूटिंग बॉला पासून व्हॉलीबॉला पासून कितलीशीं वर्सां जालीं वांगडा आमी कॉन्टेक्टान आसले आनी आयज तो सरपंच मांद्रे पंचायतीचो सरपंच जाल्लो आनी मांद्रे पंचायत सगळ्यांक खबर आसा सगळ्यात व्हडली पंचायत आनी ताका फुडल्या वाटचालीक परत एकदां बरे प्रमाणे बरे मांद्रे पंचायत ही बरी घडोवपाची आनी बरें डेव्हलपमेंट करपाचें म्हाजे एंटायर पंचायतीक म्हजो फूल सपोर्ट आसतलो। जे डेव्हलपमेंट जे जाय, जे नेसेसिटी जाय, फॉर एग्जाम्पल गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जावं किंवा कोस्टल बेल्टीक जे टुरिजम सेक्टरान जे टुरिजम रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आहात थंय खंय डेव्हलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कशें मांद्रे गांवचे जे जनरेट करूंक जाय एम्प्लॉयमेंट त्याच्या विशयी हे आमचे म्हाका तांकां रिक्वेस्ट करता की म्हयन्याच्या म्हयन्या आमी एक मिटींग घेवपाची आनी जे ब्युटिफिकेशन आसा आनी वेगळे वेगळे प्रोजेक्ट्स आहा ते हातीन घेवपाचे। सगळ्यांक खुशी दिसता की ही पंचायत आहा ती एंटायर फ्रेश फेसीस, न्यू फेसीस अशे आमचे एंटायर मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जे पंचायती घडल्यात आनी जे आमचे मेंबर्स येयल्यात ते 90% आहा ते फ्रेश फेसीस आहात, न्यू आहात आनी न्यू विजन घेवन येयलेले आहात आनी त्याच्या खातीर म्हाका दिसता मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी ही एंटायर उरलेली 4.5 वर्सां ती डेव्हलपमेंटाक कोणूच हाडूंक शकना, कित्याक तेंचे विचार आनी म्हाजे विचार खुबशे जुळटात आनी डेव्हलपमेंट म्हणटात ते फुडें वयतले। परत एकदां अमिताक कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी एंटायर टिमीक त्याच्या आनी तेंच्यांनी ठरयल्या प्रमाणे त्या रोटेशना प्रमाणे तेंच्यांनी सरपंच पद आणि डेप्युटी सरपंच पद वाटून घेवचे। पॉलिटिकल मूव्स असतात पळय ते टायम ऑन टायम चेंजीस जायत असतात आणि पॉलिटिकल डिसिजन्सूय चेंजीस वातावरणा प्रमाणे करचे असतात। आता पहिली आमची टीम आसली ती कंप्लीट डिफरंट आसली, म्हणजे 1-2 जाण आनीक दुसरे आसलेले। आता मागीर काही घडामोडी खातीर चेंजीस करचे पडले, आनीक कोण 2-3 जाण एड जाले, असे फुडें एड जातले, म्हणजे 11 जाणांचे मेंबर्स आहात ते फुडें एड जातले। पूण जे आमचे 7 जाणांनी ठरला ते 7 जाणांचे ठरल्या प्रमाणेच जातले, पूण जे आता 4 जाण जे आहात ते ऑलवेज वेलकम, कित्याक गांवचो विकास करच्या खातीर सगळे एकठांय येवपाची गरज आसा। जित भाई सध्या आनीक आयकपाक येता की फुडले आनीक 2 पंचायत जे आसा तेंचे सुद्धा कितें तरी बदल जावचे अशें आयकपाक येता, एकंदर कितें ते राव बरें 11 दिसा गणपती तरी जावन रोखडेच धाई उरना पाशे जरा तुम्हीच केल्या न्हू मांद्रे पंचायतीन मांद्रे जातले टायम येवली। ओके आराध्य दैवत श्रीदेव गणपती आणि सगळ्या देव देवतांच्या शुभ आशीर्वादान आणि प्रामुख्यान मांद्रे मतदारसंघाचे तरुण तडफदार आणि सगळ्या लोकांक फुडें घेवन वचपी अशें नेतृत्व हावसिंग बोर्डाचे चेअरमन माननीय श्रीजीत आरोलकर जे आमचे जवळचे मित्र। हांव प्रत्येक म्हाज्या भाशणानय तांकां उल्लेख करता आसतना जवळचे मित्रच म्हणून उल्लेख करतालो, पण आयज खऱ्या अर्थान आयज मैत्री म्हणटात तशी फळाक येयली आणि आयज सरपंच पदाची जी गांवच्या प्रथम नागरीक ही माळ आयज प्रामुख्यान त्यांच्या सहकार्यान आणि म्हाजे जे सगळे पंचायतीतले वांगडी प्रामुख्यान म्हजो जवळचो मित्र किरण सावंत, प्रशांत नायक, रॉबर्ट फर्नांडीस, मिंगेल फर्नांडीस, मिशेल फर्नांडीस आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट म्हणटात तशें आमच्या गांवची माजी सरपंचा जिका यशोदामिनी पुरस्कार प्राप्त झाला अशी माई आमची तारा बाबूसो हटफडकर यांचे आशीर्वाद आयज म्हाका लाभले आणि आयज हांव मांद्रे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी नियुक्त जालो। माझी ही निवड आसा ती अनअपोज बिनविरोध निवड जाल्लेली आसा आणि आमची जी विद्यमान उपसरपंच आसा ती आयच्या आमच्या निवडी उपस्थित आशिल्ली आणि आयज तिंच्या घरान गणपती असल्या कारणान आयज शेवटचो दीस 7वो दीस, ताका लागून ती आत्ताच हांगासून आमचो निरोप घेवन गेले। पण खऱ्या अर्थान हांव तमाम मांद्रे वासियांचे धन्यवाद व्यक्त करूं इच्छिता की तुमच्या
सहकार्यान आयज हांव ह्या ग्रामपंचायतीचो जी तालुक्यांतली श्रीमंत आनी मोठी ग्रामपंचायत अशा ग्रामपंचायतीचो हांव आयज सरपंच जाल्लो आसा। प्रामुख्यान परतून एक फावट म्हाजे जे वॉर्ड क्रमांक 1तले जे सगळे तमाम मतदार आसा तांकांय हांव धन्यवाद करूं इच्छिता, कारण त्या मतदारांनी 12 ऑगस्टा दिसा मांद्रे गांवांत एक इतिहास रचलो की प्रचंड मताधिक्यान हायस्ट वोटिंगान प्लस हायस्ट मार्जिनान म्हाका गांवांत जिखून हाडला आनी हांव तालुक्यानय सेकंड हायस्ट आहा। सगळ्या पत्रकार भावांचे हांव धन्यवाद करूं इच्छिता की वेळोवेळी म्हाका तुमी म्हाज्या सोशल सामाजीक क्षेत्रांत राजकीय प्रवास आयज खऱ्या अर्थान चालू जाल्लो आसा, पण म्हाज्या सामाजीक क्षेत्रांत म्हाज्या सोशल क्षेत्रांत तुमी म्हाका सगळ्यांनी वेळोवेळी सहकार्य केले त्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे धन्यवाद व्यक्त करूं इच्छिता। आनी परतून एक फावट सांगता की पंचायत राजकारणाची म्हाका अजिबात इंट्रस्ट नसलेलो, पण तरी सुद्दां म्हाजे दिवंगत काका कैलासवासी शंभा यशवंत सावंत यांच्या इच्छा आकांक्षा परिपूर्ण करच्या खातीर 2022ची ग्रामपंचायत निवडणूक हांवें लढयली आनी म्हाका लोकांनी भरघोस मतांनी यश प्राप्त करून दिले। परतून एक फावट मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार ज्यांच्या बद्दल जर म्हाका सांगपाचें जाल्यार एका गोष्टीचो हांव प्रामुख्यान हांगासर उल्लेख करूं इच्छिता की खंयच्याच जाती बद्दल खंयच्याच धर्मा बद्दल त्याच्या मनात केन्ना द्वेष ना हे हांव गेली कित्येक वर्सां जवळून पळयता, कारण सगळ्या लोकांक फुडें घेवन वचपी अशें नेतृत्व आसा, ताका प्रचंड ह्यान फुडें पॉलिटिकल करियर आसा, ताकाय तेज्या करियराकाय हांव शुभेच्छा दिता। आनी परतून एक फावट मांद्रे मतदारसंघाचे तरुण तडफदार आमदार आमचे मित्र श्री जी तारोलकर हांकां धन्यवाद करूं इच्छिता आनी गांवच्या सर्वांगीण विकासा खातीर आमी सगळे जाण 7 जाण एकठांय रावन कटिबद्ध आसा गांवचो सर्वांगीण विकास करच्या खातीर। कशी कल्पना आहा तुजी गांवच्या विकासा खातीर? खंयचे कल्पना आहात तुजे कडेन विकास करतलो जाल्यार? आम्ही त्याच्यामध्ये एकच प्रश्न आता ते म्हटले 7 जण असं ॲक्च्युअली टोटल 8 जण येस ते तुमकां क्लियर करूं इच्छिता की नो कॉन्फिडन्स मोशन जेन्ना आमी जिखलेले त्या वेळाचेर हांवें क्लियर केल्लें की ह्याच पॅनलांतलो मनीस सरपंच आसतलो आनी हातूंतलोच मनीस डेप्युटी आसतलो। आयज हांव आमच्या सगळ्या सहकार्यांच्या परमिशनान हांव डिक्लेअर करूं इच्छिता की आमची माजी सरपंच सो तारा बाबूसो हटफडकर ही आमची ह्या पॅनलाची भावी आता डेप्युटी सरपंच थोड्याच दिसांनी जातली। एक अविश्वास ठराव दाखल करतले ते पॉलिटिकल मूव्ज आसात ते तुमकां कालांतरान कळटले कितें। तुमच्या भितर करार जाला सरपंच वर्सा खातीर काय तूं 5 वर्सां? तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आराध्य दैवत गणपती स्वयंभू गणपती रेडीचो थंयसर आमी सगळ्यांनी आमच्या मदीं आमी एकमेका बरोबर सगळे रावतले म्हणून जे पवित्र मानणारे अशे श्रीफळ आहा ताचेर आमी हात दवरून आनी क्रिस्ती धर्मान तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की बायबल ग्रंथाक पावित्र्य आनी पवित्र प्राप्त आसा ताचेरय आमी हात दवरून 7 जाण एकठांय रावन आमी जो विकास जो कितें करतले आनी जो आमकां एकमेकाक जी आमी संदी दितले ती संदीच्या बाबतींत आमी सगळ्यांनी एकमेका कडेन अलिखीत करार केल्लो आसा आनी त्यानुसार आमी सगळे जाण पुढची 5 वर्सां एकत्रीत रावन आमदाराच्या सहकार्यान गावाचो विकास करतो। सर एकच प्रश्न असा, पहिली जेव्हा तुम्ही स्टार्टिंग निवडून आयल्या त्यावेळी आमदार जे आसा जी तारलोकर यांच्यात अगेन्स्ट तुम्ही उलयले आणि आमदार दयानंद सोपटे आणि म्हाका सपोर्ट केले म्हणून उलयले। आता परत तुम्ही त्यांचे आताच जे आमदार जे जी तारलोकर आसा त्यांच्या वांगडा तुम्ही रावन म्हणटात ते माझे मित्र असं असे कित्याक झाले सर? परतून एक फावट सांगता पळय हांव जे कितें उलयल्लो पळय ते सत्य उलयल्लो कळ्ळें। तातूंत कितें चुकीचें हांवें आमदाराचेर जर खंय टिक्का टिप्पणी जर त्या हेचेर जर केल्या जाल्यार तुमी म्हाका दाखोवन दिया म्हाज्या ना आमदाराचेर प्रेजेंट एमएलए कळ्ळें। म्हाका म्हाजें स्टेटमेंट खबर आसा, हांवें जे कितें घडलेलें तेच सांगलें की तांच्यांनी आपल्या म्हाज्या वॉर्डान ते फिरलेले हे सत्य स्थिती आसा। पण आयजय तुमकां परतूनय हांव क्लियर करूं इच्छिता की तुमकां दिसतलें की हांवें म्हाजी आमदार दयानंद भाई सोपटे आनी म्हाका सपोर्ट केलो म्हटलेलें। इट इज अ फॅक्ट कित्याक म्हणटा पळय तो जरी म्हाज्या वॉर्डार जरी ना फिरलो तरी जी भाजपची जी बूथ यंत्रणा आसा वॉर्ड नंबर 1ची ती ऑलमोस्ट 90% बूथ यंत्रणा म्हाज्या विजया खातीर आनी ते न्हू भाजपचीच न्हू तर आमचे आमदार जे जी तारोलकर जी आसा त्यांची 80% यंत्रणा वाड्या वयली ही म्हाज्याच बरोबर आसलेली। हांगाय तेतूंतले काही लोक उपस्थित आहा, विवेक सावंत आसा
आणि काय बाकीचे लोक म्हाज्या वांगडा वावरलेले, पण म्हाका अथक परिश्रम घेवपी सखाराम सावंत त्याचे हांव धन्यवाद करूं इच्छिता. इतले निमाणो इतले एक प्रश्न हय आसा इतले तुका, इतले निमाणो हय. एकच प्रश्न आसा की मांद्रे मतदारसंघात किनारी भागात जेणे करून आपल्या मांद्रे पंचायत क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात डोंगर कापणी सुरू आहा, सँड ड्यून्स चालू आणि आम्ही पर्यटक येवचे आणि व्यवसाय जावचो अशें म्हणटा, तेचेर तुमचें कशें नियंत्रण आसतलें ताच्या पंचायत? पयलीं हांव एक सांगूं इच्छिता, ही जी पंचायतीची जी प्रॉपर्टी आसा त्या प्रॉपर्टीचे जे डिमार्केशन हाज्या पयलीं पंचायत मंडळान केलें, पण आमचो प्रयत्न आसतलो एका फूल ह्या कॅम्पसाक फेन्सिंग करपाचें, कॉन्क्रीट फेन्सिंग करपाचें, सो दॅट जी पंचायतीची जी एरिया आसा ती पंचायतीच्या अख्ख्या रितीन उरतली. आणि प्लस परतून एक फावट हांव गांवच्या लोकांक अपील करूं इच्छिता, हांव म्हजो स्टेटमेंट बदलचो ना, परतूनय हांव सांगता की गांवांत प्रामुख्यान जे नारोबा देवस्थान आसा, आजोबा देवस्थान आसा, पाट्याकडचें देवस्थान आसा आणि आमची गांवची चर्च जी आसा, हांगासर जे म्हाजन, जे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जे लोक आसा तांकां म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की यू कम अलॉंग विथ मेमोरंडम, तुम्ही निवेदन पंचायतीन दिवपाचें जर त्या देवस्थाना कडेन कितें जर अतिक्रमण चल्लेलें आसा आणि जर तो म्हाजनांचो जर थंयसर विरोध आसा जाल्यार पंचायत मंडळ गांवच्या हिता खातीर आणि गांवांतले देव देवतांचे पावित्र्य राखून दवरच्या खातीर गांवा बरोबर आमी आसतले. ताका लागून म्हाजी परतून एक फावट ग्रामस्थांक हे जाहीर आव्हान आसा की तुमी आमच्या पंचायतीन येवन मेमोरंडम थ्रू युअर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सबमीट करपाचे, पंचायत अवश्य तेचेर एक्ट करतली. महेश कोनाटकर अनअपोज निवडून येयले सरपंच म्हणून तेन्ना कोणी कित्याक अपोज करूं ना तेन्ना? कितें अनअपोज निवडून येयल्लो कोणी कित्याक अपोज करूं इतले आसतना? आता तुका एक सांगता की हां. मांद्रे टू रेडी व्हाया दिल्ली ही हां. जी एक व्हडली हेडलायन येयल्ली पळय, हां. तेचेर सविस्तर कितें चर्चा करपाक जाय. आय एम अवेलेबल, तुमकां जेन्ना प्रेसाक जाय तेन्ना हांव अवेलेबल आसा, तुमी आमी बसया, हांव तुमकां संपूर्ण स्क्रिप्ट एक्सप्लेन करता. पण आयज जो आमदारा बरोबर रावन आमी जो हो जो निर्णय घेतलेलो आसा तो संपूर्ण गांवाच्या हिता खातीर घेतलेलो निर्णय आसा आणि ती स्क्रिप्ट हांवें एक्सप्लेन केल्या नंतर तुमकां कळटलें की गांवचे हित खेतून लपलेले आसतले. प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.